नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। डॉमिसायलाच्या मुद्द्यावेल्यान माविन विजयाचे वाजले। माविन म्हणटा मंत्र्यांनी विचार करून उतर काडचे। विजय म्हणटा ताका माविन लागना, मुख्यमंत्र्यान ताका चूक म्हणून दाखोवचो। पणजे पोट वेंचणुकेक बीजेपीचे विकास संकल्प पत्र, जाहीरनाम्यात केल्ली कामां आनी फुडल्या प्रकल्पाची कामाची वळेरी, प्रकल्प कामां तडीक लावपाचो सिद्धार्थाचो निर्धार। बाबुशाचे चरित्र्याचो प्रश्न आता कित्याक? बीजेपीनूच ताका ग्रेटर पणजे पीडीएचो चेअरमॅन करून केला भोवमान। काँग्रेस उस्तिता बाबुश माविनाचे बीजेपीतले शुद्धीकरण, बीजेपीक प्रश्नार प्रश्न। जॉबाक गोंयकार डॉमिसायलाचो इशू तापता। राजधानी पणजेचे गाडे सुद्धा गोंयकाराच्या हातांतल्यान गेले। महापालिकेन एकल्याक वाटले 3-3, 4-4 गाडे, गोंयकारपण खाले विकून। खासा रिपोर्ट। आपले वेली बलात्काराची केस गरज नासतना हुमकळ्या, इतल्यान सुटपाचो म्हणटा बाबुश। बाबुशाचे चरित्र्याचेर बीजेपीचो अटॅक चालूच। दुसरे वटेन गोवा सुरक्षा मंचान जाहीर केलो वचननामो। अयोध्या राम मंदिर बाबरी मशीद जमीन प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टान धुकल्ली 15 ऑगस्ट मेरेन। मध्यस्थ समितीक आनीक 3 म्हयन्याचो प्राज, समितीन दिलो प्रगती रिपोर्ट। नावेले दिकरपाली स्क्रॅप यार्डाक उजो, स्क्रॅप यार्डा कुशीक तेकून घरात 40 लाखांचे लुकसाण म्हूण स्क्रॅप यार्ड वाल्याचो दावो। उजो पालोवंक 6 फायर ब्रिगेडी। आणि इंडियन वुमन्स लीगात पेंजीम फुटबॉल्साक गोकुलम केरळाचे शेनवारा आव्हान। डॉमिसायलाच्या मुद्द्यावेल्यान हिंसाचार जाल्यारूय परवाना, ह्या इशूचेर तरणाट्यांनी रस्त्यार देवपाची गरज आसा। विजयाच्या ह्या वक्तव्याचो वाद जाला। मंत्र्यांनी विचार करून स्टेटमेंट करचे म्हूण बीजेपीच्याच मंत्री माविनाचो विजयाक सल्लो। विजयाक ते कोत्र गेला। तो म्हणटा ताका माविन लागना आनी ताचे वक्तव्यात चुकूय दिसना, न्ही जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका चूक म्हूण सांगचो। I don't agree with that statement. That must be his personal opinion, but my only comment on that is one has to be very careful on every statement one makes when one holds very important positions. Everybody makes statements now. You know, it is an irony that who is the deputy chief minister, is being advised by the junior most minister in the cabinet. Number one, it happens to come from a person who happens to be the only one to have been cautioned by the ECI. The advice is completely unsolicited. I have spoken to Mr. Pramod Sawant and Mr. Satish Dhon yesterday. They had met me. I don't think that's the party's view on it. But my party has a very strong view when it comes to protecting the interests of the sons of the soil. And it is not something that we are apologetic about. I have very clearly said that domicile and Konkani cannot be diluted in Goa under no cost. And this is our party's ideology. Just because we are in alliance with a national party, it doesn't mean we are going to dilute our ideology. Any other thing, see, normally national parties don't like this type of regionalistic sentiment. Which national party likes this? Before Movin, somebody else has given me an advice. You didn't hear that? Does Movin's view indicate that all is not well? Movin is not somebody who matters. As far as this government goes, he doesn't matter. He is just there, one among the many BJP MLAs. गोवा युनिव्हर्सिटीन डॉमिसायल आनी कोंकणीची अट सदळ करून प्राध्यापकांच्यो वॅकन्सी काडिल्ल्यान हो इशू विजयान इशू लावन धरला।
जॉबाचे वेकन्सीनी गोंयकारांक प्राधान्य म्हूण विजयाक गोवा फॉरवर्डाचे बॅकिंग. मवीन गुदीन म्हणटा तो वाचाळवीर म्हण सगळ्यांक खबर आसा. इनफॅक्ट ताजी परंपराच अशी इतले वर्साची की खाल्ले पानाचेर हळशीक करून वचपाची अशी परंपरा आहा तेगेली. दो वी आर पार्ट ऑफ द कोलिशन गव्हर्मेंट, तरी आसतना जंय अन्याय जाता, जंय गोंयकारपण आमकां दिसता की गोंयकारपणाचो पराभव जाता, जंय गोंयकारांक न्याय मेळपा जाय थंय तांचेर अन्याय जाता, त्या वेळाचेर म्हाका दिसता आवर पार्टी प्रेसिडेंट हॅज मेड इट एम्पली क्लियर दॅट की त्या टायमाचेर वी वील टेक एनी खंयचीय भुमिका घेवपाक आमकां कोण आडोवपाक शकपाना म्हण. आनी इन दॅट कॉन्टेक्स्ट म्हाका दिसता की आमच्या अध्यक्षान जे वेपनायज हे उतर वापरिल्लें ताजो नाकाशिल्लो अर्थ काडून मवीन गुदिनान जे आमचेर चिखलफेक करपाचो प्रयत्न केला ताजो आमी निशेध करतात. आनी एखाद्या ज्युनियर मोस्ट मंत्र्यान कशें उलोवचें हाजे बद्दलचे धडे ताका तांच्या पक्षान दिवचे अशें आमी तांच्या पक्षा कडेन मागतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे पोट वेंचणुके खातीर बीजेपीन जाहीरनामो जाहीर केलो. पुस्तिकेक विकास संकल्प नांव दिला. विमोचनाक उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळेकार, मुख्यमंत्री सावंत आनी अध्यक्ष तेंडुलकार आशिल्लो. इतलो तेंप केल्ली कामां आनी फुडाराचें नियोजन, फुडले प्रकल्पाची जाहीरनाम्यांत वळेरी, पणजेकारांक बऱ्यो सुविधा, तरणाट्यांक रोजगाराचोय उल्लेख सिद्धार्थान केलो. पणजे खातीर आमचें विजन कितें आसा? बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांच्या तकलेंत कन्फ्युजन आसा की स्मार्ट सिटी म्हटल्या उपरांत स्मार्ट सिटी इज अ ऑनगोईंग प्रोजेक्ट वीच वील टेक अनदर 5 years. फुडल्या 5 वर्सांनी खरी स्मार्ट सिटी ही कंप्लीट जातली. म्हणजे फ्लडिंगाचो प्रश्न आसत जाल्यार मिरामार, पणजे, डॉन बॉस्को कडेन, मळ्यांक सगळ्यांक फ्लडिंग जाता. ताजेर मात करून ड्रेनेज सिस्टम घाली सारकी जाग्यार बसयली. उदकाचो खुबशे प्रमाणात प्रश्न सुटावो केलो. लायटीचे नवी सबस्टेशन एड करून बरे अंडरग्राउंड केबलिंग करून ताजो सुटावो केलो. म्हणजे आल्तीन जो दोंगर आशिल्लो ताका आमचे जे पणजेकार दोंगराळ भागांत रावता, दोंगराचे जे कोसळटले तातूंत म्हाका दिसता 70-80चे वयर रिटेनिंग वॉल बांदून सुरक्षीत रावपाक दिले. शहरांतले सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स नवी सिस्टम म्हणजे कॉम्पॅक्ट सबस्टेशनान कन्वर्ट करून बसोवपाचें काम हातान घेतलां. PWD ओल्ड PWD ऑफिस आशिल्लें थंय घालून ते सांता मोनिका जेटीक लिंक करून आनी फुडें ते EDC पाटो प्लाझाचे ओपन स्पेसाक लिंक करून थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करपाचें हो एक एम्बिशियस प्रकल्प आसा ज्याच्या अंडर आमच्या युवकांक संधी मेळटली. मार्केट फेज 3 हो हातान घेवपाचो हातून संकल्पपत्रांत समावेश केला, ज्याच्या अंतर्गत आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप, आमचे महिलाचे जे महिला कष्ट करून आपले प्रोडक्ट तयार करता तांकां एक वाव दिवन तांकां मार्केट अवेलेबल करून दिवप. आमच्या युवकां खातीर, लोकल युवकां खातीर, पणजेकारां खातीर हे मार्केट थोडे रिजर्व करप असो ह्या मार्केटाचो स्वरूप आसतलो. तातूंत एक सेक्शन स्पेशली नुस्तें आनी मीठ हे हाजेर आसतलें. पूण पणजेची सिवरेज सिस्टम खंय तरी जुनी जाल्या आनी ती रिप्लेस करपाचे प्रकल्प हातान घेवपाचो हातून कमिटमेंट आसा. फाटले वेंचणुकेंत बीजेपीक वावरिल्लो बाबूश काँग्रेसीत येतकीच कसो कितें वायट काय म्हूण बीजेपीक प्रस्न. ताचें चरित्र बरें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान ताका ग्रेटर पणजे पिडीयेचो अध्यक्ष केलो. आतां काँग्रेसीत आयलो काय ताचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन सुरू. माविनाचें बीजेपींतलें शुद्धीकरण काँग्रेसीन वयर काडलें. पर्रीकाराचे कोतान तो एका तेंपावेलो किंग ऑफ करप्शन. बीजेपीन पयलींच आपल्या मंत्रिमंडळाक निस्तारचें गिरीशाची जाप. हाजे कडेन हांव जेन्ना इलेक्शन मनोहर पर्रीकाराचे विरुद्ध कॉन्टेस्ट करतालो, बाबूश आनी सिद्धार्थ कुंकळेकार बरोबर आसा, बरोबर भोंवता प्रचाराक. दिस इज 2017 सगळे केस आनी सगळें हें जातकर तेजे नंतर ताका तुमी बक्षीस दितात चॅरमॅनशिपीन. आनी बक्षीस कित्याक म्हणटा आमी, म्हणजे तुमी सर्टिफाय करतात तो ताका. एक गव्हर्मेंटाची ऑर्डर बेश्टी कोणाच्या नांवान काडनात, तुमी ती काडटात. जाल्यार माविन गुदिनो हाचेर केस कोणें घातलेली? तो करप्ट मनीस म्हणून ताका केस घातलेली मनोहर पर्रीकारान. ताका करप्ट कोणें म्हणलेलो? ताका करप्ट म्हणलेलो बीजेपीचे सगळे लिडरांनी आनी मुख्यमंत्र्यान. तो मनोहर पर्रीकार ऑपोजिशन आशिल्लो तेन्ना. तेजेर कोर्टान केस कोणें घातली? तेजेर कोर्टान केस, पुलीस कंप्लेन सगळी कोणें केली? मनोहर पर्रीकारान केली. आनी जेन्ना कन्विनियन्स जाता तेन्नाच ताका आपल्या कॅबिनेटान घेतलो आनी ताका म्हणपाक लागलो इट वॉज अटेम्प्ट टू करप्शन. ह्या माविन गुदीन म्हणटा ताका अरेस्ट करून जेलीन घातलेलो मनोहर पर्रीकारान करप्शनाचे हेजेर. आनीक होच माविन गुदीन गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून न्हिदलेलो आपल्या हड्ड्यान त्रास जाता म्हणून. आनी रातचे 12 वरांचेर
ह्या मनोहर पर्रीकरान पुलिसां धाडून ते परत जेलीन घातलेलो रातचो. आयज तेंची लाचारी काल उगडी जाली. माविन गुदिनाक जेका करप्शनाचो बापूय म्हणून तेणें संबोधीत केल्लो तेका हाडपा पडटा. त्या माविन गुदिना कडेन काल तांकां पांय पडपा पडले येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन. आनी माविन गुदिना कडेन मागता आयज विजय सरदेसायन स्टेटमेंट एक दिल्लो आसा. कोण गा म्हणून तो एक कोण तरी हें म्हणून ताका कितें अधिकार आसा म्हणून ताका कितें आयकपाक जाय म्हणून. म्हणजे कॅबिनेटाच्या मंत्र्याचो दर्जो माविन गुदिनाचो दर्जो कितें ते विजय सरदेसायान स्टेटमेंटान दिल्लें आसा. म्हणजे तेजी लेवल कितें ती आयज विजय सरदेसाय सांगता. बाबुशान एके वटेन प्रचाराक नेट धरला खरो, दुसरे वटेन बलात्काराची केस इरार करता. केस गरज नासतना हुमकळत दवरल्या इतल्यान आपूण मेकळो जावपाचो म्हूण बाबूश प्रचाराक भोंवतना मिडिया कडेन उलयलो. बीजेपीन बाबुशाचे कॅरेक्टराचेर बोट दवरला. पणजे बायलो खंय सेफ उरच्यो ना. दुसरे वटेन गोवा सुरक्षा मंचानूय पणजेचो वचननामो काडलो. जिखल्यार विरोधी बाकाचेर बसून सरकाराक हालोवपाची तयारी. बाबूश केन्ना न्ही इतलो पणजे प्रचाराक एक्टीव जाला. नगरसेवकांक घेवन खाची कोणशे पिंजून काडप धरला. बीजेपीन ताची बलात्काराची केस लावन धरल्या. कॅरेक्टर एसेसिनेशनाचो इश्यू बाबुशाक बरोच इरार करता. रेप केस घातला तेणी माजेर. दॅट इज द रिजन आय एम सेइंग नो सुप्रीम कोर्ट क्लियर गायडलायन्स आसली गेट बाबा एनी क्रिमिनल एनी पॉलिटिशियन इज इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज. Okay, within 6 months, Supreme Court judgment is there. Within 6 months time, you should finish up the case. They take 2 years to file a charge sheet on me. 2 years. By now, I would have been free. That is what they didn't want. So now, what I'm trying to say now, you say I cannot push the courts to give judgment. Hanging Scott door para. No, I am least bothered here, Baba. You get what you asked for. I'm not bothered the way how they have acted here. I don't have that vindictive attitude. It will come to know. बीजेपी वता वता थंय बाबुशाचे कॅरेक्टराचो इश्यू करता. बायलांक खंय पणजे सेफ उरची ना. कदाचित काँग्रेस पक्षाक म्हाका दिसता की हे पणजे आसा ती ताळगांव करपाचे आसात. आमच्यो ज्यो महिलाची सुरक्षता आसा सो आमची जी महिला भगिनी आसात यांची जी सेक्युरिटी आसा ही बरे भशेन पणजे आसलेली. ही सेक्युरिटीचेर खंयसर तरी अडचण हाडपाचें काम काँग्रेस पार्टीन ह्या उमेदवाराक दिवन म्हणजे दिल्ले आसात. आता हालींच ही जी केस जाल्या ती ताळगांवानच जाल्ली आसा. ताळगांवाच्या भायर वचून जाल्ली ना. सो ताज्या वयल्यान तुमीच समजून घेवचें की ताळगांवान कितें चल्लां. न्ही एक प्रकारचे भयाचें वातावरण आसा न्ही की बाबा फाटीं जी केस जाली जी पुलीस स्टेशनार एक भयाचें वातावरण खंय तरी येता. गोवा सुरक्षा मंचानूय शुक्रारा पणजे खातीर वचननामो काडलो. जिखल्यार विरोधी बाकांचेर बसपाची तयारी. सरकारा कडेन प्रत्येक गजालीचो हिशोब मागतले. सिद्धार्थ खंय बळीचो बोकडो. सिद्धार्थ कुंकळीकाराक हांव प्रतिस्पर्धी मानिना. कित्याक तो अल्पमतान आसा बावडो. ताका बळीचो बकरो केलो भारतीय जनता पार्टीन. ताजेर सगळ्यांची फिंगर्स आर पॉयंटेड टू हिम. स्मार्ट सिटीन 25 वर्सां फटोवपाची परंपरा म्हाका तोडपाची आसा ह्या वेळाचेर आनी खऱ्या अर्थान तोडपाची आसा. विरोधकान आसून सुद्दां बऱ्या पद्दतीचो दबाव जर निर्माण जर केलो जाल्यार आपल्या मतदारसंघांतल्यो मागण्यो ह्यो मान्य करून घेवपाक मेळटा. आमी व्हायट कॉलर सज्जन आसा इतलेंच जर म्हणलें आमी जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाक हालोवपाची ताकद आसा. हें जेन्ना आसता आमच्या भितरल्यान तें भरपूर आसा आमच्या भितरल्यान. त्यामुळे आमी विरोधी आसून सुद्दां आमी योग्य प्रकारे प्रेशरायज गव्हर्मेंटाक करूंक शकता हाजो डॅम कॉन्फिडन्स आमचे कडेन आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. मडगांवचे पालिकेन संसड्याचो विशय एकदाचो तडीक लावचो. म्युनिसिपालिटीन फक्त उलोवचें न्ही पावलां उखलची. नव्या कोणाक तरी हाडात नाजाल्यार आदल्या बरोबर आशिल्लो इश्यू तरी तडीक लायात. फोमेंतो बरोबर आशिल्लो इश्यू काबार करून फुडें सरात म्हणून उपमुख्यमंत्री विजय उलयला. इनोव्हेटिव्ह कावन्सील प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पालिका आनी फोमेंतोच्या अधिकाऱ्यांक घेवन विजयान शुक्रारा संसदेचें इन्स्पेक्शन केलें. Municipality has to take steps to
see that either you bring in a new guy or settle with the old guy. आणि पयलीं म्युनिसिपालिटीन वचून कितें फायदा? कितें म्हणटा तूं? नाजाल्यार शिता फुडें मीठ जातलें न्हू गांवच्याना तें तशें. हां तुमी पयलीं स्टेप्स घेया मागीर तुमी हें करा. डोंट जंप द गन. You'll wait, you'll first settle your matters with Fomento. So that people don't talk anything about any technology. He can talk because he's there to give us technology. It's his function as the chairman of the Innovation Council. He has to suggest to the government what is best that we do in our conditions. And we have to take advice. And we are taking the right advice. Municipality first settle with Fomento, then go ahead with an expression of interest. एके वटेन जॉबाक डॉमिसायल आनी गोंयकारपणाचो इशू तापता आनी पणजेचे गाडे सुद्दां गोंयकारांच्या हातांतल्यान गेले. महापालिकेन गाड्यांचे लायसनाची खिरापत वाटल्या ती पळयल्यार नगरसेवकाचे गोंयकारपण एक्सपोज. इन्स्पेक्शन करून गाडे दिले खरे, मात एकल्याक 3-3, 4-4 गाडे. 92तले मूळ गोंयकाराक फक्त 39, उरिल्ले भायले. गडे गाडे दितना डॉमिसायल सक्तीची परिस्थिती. पणजेच्या गाडेकाराचेर दुसरो खासा रिपोर्ट. पणजे वेंचणुकेक दरेकलो उमेदवार आनी पक्ष स्मार्ट सिटी, करप्शन, गुन्यांवकारीचे हायफाय इश्यू घेवन देवला. मात राजधानीतल्या गोंयकार गाडेकारांचो प्रश्न तस्सो उमकळ्ळा. महापालिकेन गोंयकार गाडेकारांच्या तोंडाक पानां पुसली म्हूण गोंयकार गाडेकार बोवाळ मारतात. महापालिकेन खंय पणजे शारांत खंयच्या सुवातीर गाडे घालपाक मेळटले ते सुवाती गाडेकार संघटनेक सोदपाक सांगिल्ल्यो. सोदून जाले ते सुवातीर गोंया भायल्यांक गाडे दिवन मेकळे. जेन्ना भूषण सावयकार म्हणून पळय डेप्युटी कमिशनर आसलो ताका घेवन आमी प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्ल्यो. रिबांदार एक ओल्ड मार्केट आसा, पिडीएचें मार्केट आहा, तें इजूच जायना, तें मॉडर्न काबार जाल्लें. थंय रायबंदच्या गाडेकारांक दिवचें म्हण केलें. फेरी बोटी कडेन प्लेस आयडेंटिफाय केल्ली आमी. मागीर ओल्ड मॅनेजमेंट कॉलेज आहा पळय थंयसर केल्ली जॉगर्स पार्क. मागीर दोमोस्का कडेन केल्ली, दोनापावला केल्ली, मिरामारी केल्ल्यो. आनी ह्यो प्लेसी आयडेंटिफाय करून हांवें तांकां लिस्ट सबमीट केलें. पूण आमकां ते गाडी आमकां ते रिहेबिलिट करपाक सोडून तेंच्यांनी मुवेबल कार्ड केले. आनी आयज आमकां कोण ते करना. म्हाज्या गाडयेकार चौग मेले, एकट्यान सुसायड केली, पूण तेजेर तेंचेर कांय परिणाम जायना. 2 टेन्यर जाले. 2012 जालो इलेक्शनाचो आनी 2017 जाले. पूण एक कॅन्डिडेट जावं एक मिनिस्टर जावं एक MLA हे गाडेकाराच्या बाबतींत कितेंच एक ब्रश सुद्दां काडिना. म्हणजे आमकां गोंयकार तांकां गरजूच ना. गाडेकारांनी लिस्ट दाखयले. पणजेत दिल्ल्या गाड्यांतले चडशे गाडे गोंया भायल्यांचेच. हे कळपाक गाडेकारांची आडनावां पुरो. 92 हातगाड्यांतले मूळ गोंयकार गाडेकार 39, उरिल्ले 53 भायल्यांक. कायदो कुट्याळ्याक लावन एक फॅमिलीक 3-3, 4-4 गाडी दिल्यात. रिसंटली CCBन 32 न्यू लायसन्स दिल्या आनी प्रिवियस 60 आसली. म्हणजे इन टोटल 92चे हांवें जे व्हेरीफाय केल्या ते 53 म्हाका नॉन घेवन गावता. डबल ट्रिपल गाडे सापडलेले, एकाच नंबराचे 3-3 गाडे सापडलेले. हो एक इशू जालो. सेकंडली एकेच फॅमिलीन 3-3 लायसनां दिल्लीं आसा आवटसायडरांक. आनी आमचे जे गाडेकार आसा तांकां 8 वर्सां रस्त्यार उडयले, पूण ताका अजून पर्यंत कांयच तेंच्यांनी दिलें ना. म्हाजे कंटिन्युअसली CCBक मेळटा, DMAक मेळटा, सगळें मेळटा. त्या भायर गाडेकारांचे 29 लाखा वयर भाडे अजून महापालिकेच्या पदरात पडिल्ले ना. पूण तेंचो कितको ड्यूज आहा पळय, सगळो जो ड्यूज आहा पळय 42, 59, 49 असो पयशे 1000 हे आसा ड्यूज आसा. पूण CCB इतको ड्यूज धरून तांकां कशी ते गाडी चलोवंक काय म्हणटा हांव. 8 वर्सां जाली पुनर्वसणुकेचो प्लान नासतना कडेक काडिल्ल्या ह्या गोंयकार गाडेकारांचो प्रश्न अजून सुटना. पणजेची महापालिका आनी नगरसेवक गोंयकार गाडेकारांक विकून मेकळी. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. नावेले दिकरपाली स्क्रॅप यार्डाक उजो. स्क्रॅप यार्डा कुशीक तेकून घराक खंय पयलीं उजो लागलो आनी उपरांत तो स्क्रॅप यार्डाक लागलो. सुमार 40 लाखांचें लुकसाण जालां म्हूण स्क्रॅप यार्ड वाल्याचो दावो. घरांत खंय लाखभर रुपया कॅश आशिल्ली आनी भांगरूय आशिल्लें, ताचो लासून गोबोर. उजो हाडपाक 6 फायर ब्रिगेडी सुवातीर आशिल्ल्यो. लुधियानात चालू आशिल्ले इंडियन स्विमर्स लीग फुटबॉलांत शेनवारा पेंजीम फुटबॉलर्सांक गोकुलम केरळाचें आव्हान. सध्या पेंजिमान 2 मॅचींतल्यान 3 पॉयंट जोडून सेमी फायनलीचे रेसींत आपलें आव्हान तिगोवन दवरला. उरिल्ले 3 मॅचींतल्यान 2 मॅची जिखल्यार पेंजीम फुटबॉलर सेमी फायनलींत पावपाक शकता.
पहिली मॅच 2-3 गोलांनी हान्स वुमन FC आड हरल्या उपरांत गोंयचे पँजीम फुटबॉलर्स डॉल्फिन्स पंगडान दुसरे मॅचींत अलकपुराक 2-1 गोलान मारले आनी ह्या सर्तींत पेजात कमबॅक केलो. दोनूय मॅचींनी 2 गोल मारीत करिश्मा शिरवयकरान आपली टॅली आतां 4 व्हेल्या. ताजे पेजात स्कोरींग फॉर्माचेर पँजीम फुटबॉलर्स शेनवारा गोकुलम केरळाचेर जैत जोडटले काय कितें हें पळोवचें पडटलें. पँजिमाचेर डिफेन्स सिंधिया सौदातिकारान गेल्ले मॅचींत बरे पैकी सांबाळ्ळें. आतां उरिल्ले 3 गेमींनी पँजीम फुटबॉलर्स डॉल्फिन्साक कन्सिस्टन्सी दाखोवची पडटली. दोनूय ग्रुपांच्यो पयल्यो 2 टिमी सेमीफायनली खातीर क्वॉलिफाय जातल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जिनो कप अंडर-16 वन डे मॅचीत शुक्रारा एस्टिलो मोदेर्नोन जिनोक 64 रन्सांनी हारयलें. वास्को बिट्स पिलानी ग्राउंडाचेर जाल्ले मॅचीत एस्टिलो मोदेर्नोन पयली बॅटिंग करतना 5 विकेटींनी 292 रन्स काडले. जाप दितना जिनो 228 रन्सार ऑल आउट. 60 रन्स काडपी आनी बॉलिंगेंत 5 विकेटी घेवपी एस्टिलो मोदेर्नोच्या दीपक कासवणकाराक मॅन ऑफ दी मॅच एवॉर्ड दिलो. शिरगांवच्या लयराईची जात्रा मोठ्या उमेदीन आनी भक्तिभावान सुरू जाली. देवीच्या दर्शनाक भाविकांची सकाळ सावन गर्दी. गोंयचे शेजारच्या राज्याचे लोक हे जात्रेक येतात. शुक्रारा फांतोडेर होमखण जालें. होमखणांतल्यान धोंड धांवतात तें पळोवंक लोकांची गर्दी. होमखणा उपरांत कौल सुरू. बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.